सगळ्यांक तुमकां योगार प्रेस भाव आनीक आयचो प्रेस घेवपाचो मुद्दो म्हणल्यार जो मडगांवचो जो मोती दोंगर आहा ह्या मुद्द्याचेर आज आमी तुमकां एलॉबरेट करून सांगता हे मोती दोंगराचे आज किती परिस्थिती जाल्ली आहा आनी ते फाटल्यान कोण आहा आनी कोण सफर जाता तो हो मोती दोंगर जो पळय आहा ही कोमदाद आखेची कोमदाद आनी एक कोमदाद म्हणल्यार गोंयकारांचो हक आनी गोंयकारांचो रायट ही गोंयकारांची कोमदाद म्हणलेली पूण आयज हो रायट आनी हो हक कोण घेतलो आहा नजर जर मारून गेले ग्राउंड लेवलाचेर गेल्यार सगळोच भायलो 99% थिंगा लोक भायलो आहा जे आमकां रायट आसलेलो जे आमची जमणेचेर आमकां गोंयकाराक हक्क आसलो तो हक कोणे पूण घेतला पूण हो हक घेवपाक जाल्यार तो बेस्ट जायना तेका कोणाचे पूण बॅकअप आहा हे बॅकअप आनी तेंचेर ब्लेसिंग आहा म्हणून हे सगळें जाता आयज आखेची कोमदाद 2013 तेंच्यांनी प्रोसेस करून जे इलिगलिटी जे मशरूम जाल्लो आहा स्लम्स डेव्हलप जाल्ले आहा तेचेर तेंच्यांनी डेमोलिशन हाडलें एडमिनिस्ट्रेटर डेमोलिशन हाडलें पूण ते डेमोलिशनाची बेपरवा केल्ली आहा आज डेकेड हॅव बीन पास 10 वर्सां जावन गेली सो कोमदादीक वालो दिवंक ना सगळे प्रोसेसान तेंच्यांनी डेमोलिशन हाडलें आयज हे डेमोलिशन कित्याक जायना हेचेर कोणाचो हात आहा हे आतांनी ब्लेसिंग नासतना जावपाक शकना एक व्हडलो तुम्ही 23,800 अराउंड 23,800 इतलो जमनीचेर कब्जा केल्ला गोंयकारांचेर आनी हे डेमोलिशन करून जायना म्हळ्यार व्हडलो जोक एकेर सरळ पडून येता एकेर पॉलिटिकल बॅकअप आहा 10 वर्सां जावन गेली आतां हिंगा तांकां सगळे सुविधा मेळटात तांकां उदक मेळटा लायट मेळटा सगळे मेळटा कितकोन मेळटा खंयच्या रायटान तुमी तांकां हे फॅसिलिटी दितात आमच्या लोकल गोंयकारांक जायत्या वाठारांत जर भोंवले तांकां लायट ना उदक ना कांयच ना तुमकां आमी ग्राउंड लेवलार भोंवता म्हणटच ते आमकां खबर आहा ग्राउंड रियलिटी आनी लोकांक कास्तीक जाता कितलो गोंयकाराक न्हीच गोंयकाराक पूण हे भायलेलो आहाय तांकां सगळी सुविधा मेळटात जमीन आमची सगळें लायट फ्री हे फ्री सगळें फ्री हे कितकोन जाता हे सगळें पयलो हेजो बुनयादीचे फातर घालपी हे काँग्रेस हे मोती दोंगर कोण केला दिगंबर कामतान हे जे बुनयादीचे फातर बसयतालो हो दिगंबर कामत आनी आतां तांकां हीच मशरूम आनी नेट दिवपाक तांकां पॅकेजीस दितात खंयच्या ग्राउंडार तुमी पॅकेजीस दितात सीएम तांकां 5-5 करोडांचे पॅकेज दितात हेच पॅकेजी आमच्या गोंयकारांक कित्याक दिवपाक तूं फाटसरता सीएमाकूय विचारता गोंयकारा लोकांक सगळो तुजे सॅटिस्फाय आहा गोंयकाराक तुजे उदक आहा दिला आणि पॅकेजीस काढून दिता ते बीजेपी सरकार जाय जाल्यार सीएमाक वो बीजेपी सरकाराक तुमकडे जर डेटा ना जाल्यार आमी तुमकां दिता कितली गोंयकारांक कोमदादचेर उदार जाय ते तुमी डेमोलिशन करचें वा एक्झिक्यूट करपाक तुमी 10 वर्स काडटात ते हे एक्झिक्युशन कित्याक जायना दिगंबर कामत विचारता तूं हे देवा कडेन फोन मारलो काय बाबा हे 10 वर्स हें केली ही मोती दोंगरा जी पळय घरां आहा ती मोडनात म्हणून तुका हांवें देवान सांगलो कित्याक तूं उठ्ठ बसोन तूं देवाक फोन लायता कसल्या कामां लागून हेवूय तुका सांगलां आनी गोंयकाराक फोंडां घाल म्हणून तुमी उठ्ठ बसोन वयता डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून तूं बीजेपी वयता स्टेप बीजेपीक लायतात पूण एक दिसताय बीन खरें तुमी डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यार पूण गोंयकाराचो न्हू तें सरळ सांगपाक जालो तुमी डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यार फकत ना भायल्याचो मायग्रंट्सांचो तेका लागून तूं कोमदाद टॅक्स दितात लायट टॅक्स दितात उदक टॅक्स दितात स्कीम सगळे टॅक्स दितात मडगांव आखो बाजार टॅक्स दिला आमची बायलो लोकल आहाय ते हळगीन आहा ते सोंपेगीन आहा फकत डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यार ते तुमी मायग्रंट्सांचो गोंयकारांचो न्हू पूण इलेक्शन झगडटा तूं गोंयकाराच्या मोगान एकेर आमी तांबडी निशेध मारतात हे डेमोलिशन जे पळय जावपाक जाय ते जावपाक जाय मोडपाक जाय कित्याक हे कोमदाद आमच्यो आनी आमकां हक्क आहा आमच्या गोंयकारांचो कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाल्यार हे कोमदाद मोडपाक जाय हे मोड्यान तुमी आनी तुमकां खरें
डेटा जाय जाल्यार आमी खुद आमी दारां भोंवन आमी तुका डेटा दितात खंयच्या गरीब गोंयकाराक कोमदाचो चालूकार जाय कोमदाचो प्लॉट जाय ते आमी तुमकां डेटा दितात तुमकां ना जाल्यार एक्चुअली हें तुमची काम आसून आसलेलें गोंयकारा पासून तुमचो सरकार चलयतात गोंयकारा पासून तूं मोग आहा म्हूण दाखयतात हो गोंयकाराचो मोग जावपाक लागलो हे कोमदाची चालूकार तेंक वचपाक जावलेले हे फॅसिलिटीज तेंका मेळप जावल्यो आज तुमी पॅकेज दितात 5-5 करोडाचे खंयची पॅकेज दित तूं तुगे भाटीकून दिल्या तूं पॅकेज्यो पर्सनल भाटीकून दिल्या तूं हे 5 करोड दितात हो टॅक्स पेयर आमचो पयसो गोंयकाराचो पयसो गोंयकाराच्या बरेपणा कसो लागलो तूं गोंयकाराचो चिकून पयस काडटा टॅक्स काडटा आनी ते मायग्रंटांक दिता एकच सरळ कळना न्ही मरे तुमी हो सरकार चलयता तो गोंयकाराच्या मोगान न्हू तुमी भायल्याच्या मोगान चलयतात आनी एकदां कंपनी मागता हे सरकारा लागीं जे डेमोलिशन ऑर्डर रावलेली 2013 ती तुम्ही एक्झिक्यूट करची आणि ते म्युनिसिपालिटी काय सांगता म्युनिसिपालिटी मडगांवच्या जे तुम्ही एलोकेट करतात नंबर हाऊस नंबर तेंका खंयच्या ग्राउंडार करतात ते खबर ना आणि पयलें बीन सांगलो तुमकां जेन्ना एन्क्वायरी बसतली सरकार उत्तलो म्हणून गॅरंटी ना कित्याक सरकाराचेर दोनूय सरकारांचेर काँग्रेस जावं तो बीजेपी हे दोगांचे गठबंधनान हे मायग्रंट्सांक तुम्ही पॉपअप केले मशरूम करून दिले आणि गोंयकाराक काबार करून उडयला तुम्ही रिस्पॉन्सिबल आसतले सरकार बदलतलो तेजो तुमगे चौकशी जातली सो तुम्ही त्या ट्रॅपा पडनाकात कायद्या प्रमाणे तुमचे सारखे कितें रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे तुमकां काम करूंक जाय तेच करचें काम करूं नाका इलिगल काम करचें न्हू ही आमी तुमचे कडल्यान अपेक्षा करतात आनी आमी सजमतात तुम्ही तांकां हेचे नंबर बी जे पळय दितात ते रिवोक करचे दिले आहा जाल्यार आनी हेचे फुडें तुमी दिवची न्हू आनी मुखार सांगले म्हणजे आमचे मदें आज आमदार आहा आज आमदार आमच्या असेंब्लीक जायते उलयता कोण उलयना आनी एक मिनिस्टरान पासून म्हणला फकत तुकाच अडकळ कित्याक जातले 39A बी काडले जाल्यार हे सगळ्यांक कित्याक हो एकलोच आमदार आहा जो गोंयकारा पासून झगडटा दुसरी कितें करता ते खबर ना दुसरी कोणा पासून कोणा मोगान आसता ते खबर ना वो आमदार जेन्ना मोती दोंगरार उलयता मोती दोंगराचे आवाज काडटा कारगिलाचेर आवाज काडटा जो दिगंबर कामताचो कुट्टोरेचो एक ताजो काजन आहा तो हेचेर चडटा आमच्या आमदाराचेर चडटा कित्याक हे ते काजनाक हे दिगंबर आमचो मोग ना गोंयकाराचो तेंकां मोग आहा कारगिलाचो आनी मोती दोंगराचो सो हांव मागता हेच्या फुडलें जे पळय कितें आहा आमचो आमदार आहा गोंयची भाशा झगडटा हे बाबतींत जे पळय अमेंडमेंट जे पळय आहा ते बाबतींत तो तुमकां सुटावे करून सांगतलो सगळे प्रेस भावांक मायमोगाचो योगकार आतांच आमचो साउथ गोवाचो कॅन्डिडेट रुपर्ट पेंद्रा हेणें तुमकां मोती दोंगरा बाबतींत ज्या मोती दोंगरार इनलिगलिटी जाल्ली आसा आनी इनलिगल ज्यो स्लम जाल्ली आसा जी बस्ती जाल्ल्यो आसा ह्या बस्त्यांचेर इनलिगल घरां जाल्लीं आसा हेजे बाबतींत तुमकां सांगलें आनी कशें हें मशरूम जालां आनी कशें हेंकां सपोर्ट करता हो बीजेपी सरकार आनी हेज्या पयलीं काँग्रेस सरकार हें तेणें तुमकां विस्तारान सांगलें आतां तुमी पळयलां आसतलें कितलींशीं वर्सां जालीं हे स्लम्स प्रत्येक कडेन गोंयभरांत आसा आनी गोंयभरांत इनलिगल्ली हेंच्यांनी जे आमचे कोमुलदार जागे आसा हे कोमुलदार जागे हडपून खाल्लेले आसा आयज सगळे भायसून येता आनी ह्या झोपडपट्टीन जागो हाडयता आनी घरां बांदता आयज बंगले बांदलेले आसा बिल्डिंग्यो बांदलेले आसा कमर्शियल स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा आनी ह्या कमर्शियल स्ट्रक्चरान जावं ह्या बिल्डिंगेक ह्या घरान हो जो सरकार आसा बीजेपी सरकार तेजे पयलीं काँग्रेस आसलो आतां बीजेपी सरकार जो जुमलेबाज सरकार आसा तो जुमलेबाज सरकार तांकां जाय तशी परमिशनां दिता आतां कालूच तुमी पळयलां आसतलें काल जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा बाबूश मोन्सेरात जावं पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी आमदार आनी पयलींचो लॉ मिनिस्टर आसलो तो म्हणजे निलेश काब्राल जॉयंटली तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आतां प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक लागून घेतली लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा आनी जुमला तरी करपाक जाय कशें तरी जुमलेबाजी म्हणटा ती चालू करपाक जाय त्या जुमलेबाजीन तेंच्यांनी काल अनाउन्स केलें की जे कोड ऑफ कोमुलदार आसा हो कोड ऑफ कोमुलदार एक बायबल म्हणूंक शकता एक आमची गीता म्हणूंक शकता जी कोमुलदारीक लागता आनी कोमुलदारीचे सगळे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा जे गांवकारांचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा हे ह्या बुकाचेर आसा आतां ह्या कोड ऑफ कोमुलदार जो आसा तितून आमी खंय अमेंडमेंट हाडटले अमेंडमेंट कित्याक लागून अमेंडमेंट कसल्या रिजनाक लागून गोंयकारांक लायट दिवपाक लागून गोंयकारांक जागे दिवपाक लागून गोंयकारांक खंय कितें तरी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी करपाक लागून कित्याक लागून
हो अमेंडमेंट जो आसा तो फक्त भायल्यांक लागून हाडपाक सोदता, फक्त भायल्यांक लागून. ज्या भायल्यांनी इनलिगली आमचे जागे हडपल्या, गोंयकारांचे जागे खाल्लेले आसा, आनी जे गांवकारी सिस्टम जो आसा तो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून दिल्लो तो मागीर पुर्तुगीज येयले तेन्ना कोड ऑफ कोमुनिदाद जालो, आनी आयज तो कोड ऑफ कोमुनिदाद आसा. पण कोड ऑफ कोमुनिदादीन तुमी आयज भितूर घुसोवंक सोदता आनी ते भितूर घुसून हे आमचे गोंय सोंपोवपाक सोदता. तुम्ही म्हणटा आमी रेग्युलायझेशन करता, कसले बाबा रेग्युलायझेशन? चोरांक तुम्ही रेग्युलायज करपाक सोदता म्हटल्यार तुम्ही जो चोर आसा तेजेर समज केस जाल्ली आसा, तेणे चोरी केल्ली आसा म्हणून जाल्ली आसा, चार्ज येयल्ली आसा, तेका ऑर्डर येयल्ली आसा, तेका भितूर दवरपाक जाय, 14 वर्सां भितूर दवरपाक जाय, तेका तुम्ही म्हणटा की तुम्ही तेका भायर काडटले. कितें करतले? तुम्ही तेका भायर काडटले आनी तेका बरो हार घालतले. म्हटल्यार तुम्ही जिखले. तुम्ही कितें केलें? जिखले. तुम्ही चोरलो म्हणून तुम्ही जिखले. जे प्रशासन तुमच्या दारी हो सरकार ती गुणगान गायता आनी ती तत्वां सांगता, खुबशी तत्वां तेंची आसा, ती तत्वां मेजून काबार जावपाची ना. आनी ही तत्वां म्हाका दिसता हे जे काँग्रेसीचे आमदार जे भितूर गेला पळय ते आनीक वाडयता तत्वां. ज्या आमदारांक आपणाच्यो जो इनलिगल स्लम्स, इनलिगल बस्तीज ह्यो राखपाक जाय, इनलिगल वोट बँक जी आसा ती राखपाक जाय, हे खंय ना खंय हे साल्वार करपाक सोदता. जो काल तेणें स्टेटमेंट केल्लो आसा, तो विधान केल्लो आसा, ते म्हणजे इनलिगल जे स्ट्रक्चर्स आसा तांकां आमी एक रेग्युलायझेशन करपाक लागून रायट दितले आनी एक अमेंडमेंट हाडटलो आनी ते अमेंडमेंटाच्या अंडर जाता तशें ते सगळ्यांक लिगलायज करतले. 2014 म्हणटा ते हे दिता, कट ऑफ डेट दिता. आतां 2014 आनी तुमी पळयता आसतले आतां फुडें आनी कितलीशी कन्स्ट्रक्शनां जाल्लीं आसा आनी चालूच आसा. सगळी कोमुनिदाद जाग्यांचेर चालूच आसा. तुम्ही पळयता कितलीशी स्लम्स जाल्या आनी स्लम्स चालूच आसा. आतां हांगा लागीं वचून तुम्ही पळयता आसतले स्लम्स आसा, मेडशेन वचून स्लम्स आसा, कोलवाय इतली स्लम्स आसा, उजो पेटलो आनी प्रत्येक कडेन हे इनलिगलिटी चालूच आसा. पण तेजेर एक्शन घेवपाचें जाणून तेजेर ऑर्डर येयल्या, कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, हायकोर्टाची ऑर्डरी आसा, तेजेर डेमोलिशन ऑर्डर करपाक आसा, कोमुनिदादी ऑर्डरी काडटा, सगळे ऑर्डरी काडटा, कलेक्टर ऑर्डर काडटा, सगळे ऑर्डर काडटा. ऑर्डर नावा थांबोवन कोण घेता? थांबोवन हे दवरिता कोण? हे मिनिस्टर जे आसा आनी हे तांकां सपोर्ट करता, हे थोडे आमदार आसा सपोर्ट करता, हो बीजेपी सरकार आसा तो सपोर्ट करता, ते करता. कारण तांकां तेंची मतां जाय. कितें जाय? मतां जाय. आनी मतांक लागून आयज खंय ना खंय हेंच्यांनी आपणाची जी डिग्निटी आसा ती सोंपयल्ली आसा. जे कर्तव्य आसा, जे कर्तव्याचेर ओथ घेतलो आसा, जो असेंब्लीन भितूर जाता आसतना ओथ घेता की आमी सत्याच्या वांगडा रावन ते फोटिंगपणां करपाचे ना, मात हे फोटिंगपणाक आनी प्राधान्य दिता. म्हटल्यार तुम्ही फोटिंगपणां करा, चोरा, तुम्ही जागे चोरा, कितेंय करा, तुमकां आमी हांगा घालता न्हू, तुमकां आमी बरें करता न्हू. सो ही जी परिस्थिती आसा ही आयज गोंयांत जाल्ली आसा आनी आमी हेजो खर निशेध करता. जे काल तेंच्यांनी विधान केल्लें आसा की स्ट्रक्चर जे इनलिगल बांदलेले आसा तांकां आमी लिगलायज करतले आनी रेग्युलेशन हाडटले. कसलें रेग्युलेशन? अरे रेग्युलेशन ऑलरेडी आसा. ह्या कोड ऑफ कोमुनिदादीन रेग्युलेशन आसा, तेजो फक्त पालन करपाक जाय. तुमचे जे प्रशासन दारी म्हणटा पळय तांकां दारार येयल्या पळय तांकांच खंय ना खंय एक्शन प्लॅन घेवपाक जाय. त्याच एक्शन प्लॅन अजून पर्यंत जायना आनी तुमी कसले रे म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी? ही फोटिंगपणां हो बीजेपी सरकार करीत आसा, कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. तांकां मात वचून पडलेलें ना की बाबा खरें कितें फोट कितें तें. आपूण कितें सांगता त्या दिशेन या म्हणटा ते आनी कांय ना. जे परिवर्तनाचे गुणगान गायताले, परिवर्तनाचो सरकार म्हणून ते 2012 निवडून येयले आनी आमी सगळे परिवर्तन करतले, हेच काय कितें तें परिवर्तन? ह्या काँग्रेस आमदारांक भितूर घेवन तुम्ही हे परिवर्तन करपाक सोदता? हो प्रश्नचिन्ह हांव प्रत्येक जो कार्यकर्तो बीजेपीचो आसा तांकां विचारपाक सोदता. हेच परिवर्तन? ह्या भायल्यांक जाय तशें जागा दिवपाची, जे आयज जाग्याची रेट प्रत्येक गांव गांवांनी सेटलमेंट लँड समज आसतना 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जाल्ली आसा. हेच तर आयज प्रायम लोकेशनाचेर इनलिगली हेंचे स्लम्स बांदले आनी त्या प्रायम लोकेशनाचेर तांकां बिंदासपणे हो सरकार जो आसा हो सरकार तांकां बिंदासपणे तांकां लिगलायज करपाक सोदता. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले प्रत्येक जाणाचो, म्हटल्यार तूं कश्ट करता, तूं लोन काडटा, एक बँकेन तूं लोन काडटा 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां लोन काडटा एक घर बांदपाक जावं एक प्लॉट घेवपाक, आनी हे सायडीन तांकां बिंदास येता. आयज येयले गांवांतल्यान येयले, कर्नाटकाच्यान येयले, युपीच्यान येयले, बिहारच्यान येयले, महाराष्ट्राच्यान येयले आनी हांगा येता, जागे हाडयता, जाग्यांचेर घरां बांदता, बिल्डिंग्यो बांदता आनी बिंदास रावता. आनी आमी कितें करता? आमी तो म्हात्या वयलो जो कर्ज आसा पळय तो 15 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां, 30 वर्सां भरीत रावता आनी गोंयकार सोंपता.
आयज गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा, गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की फुडार कितें जातलो, फुडल्या जनरेशन फुडल्या भुरग्यांक आमकां कितें तरी उरतलो, इल्लो तरी जागो एक इंच भर तरी जागो उरतलो काय कितें काय अशेंच आमकां गोंय सोंपोवया, अशेंच गोंय काबार करून दिवया आनी हेंकां हे जे आयज जी अमेंडमेंट हाडटा, जी कोमुलता हेचे थ्रू अमेंडमेंट कोमुलता ही जी अंडर अमेंडमेंट हाडपाक सोदता अशी तांकां अमेंडमेंट हाडपाक दिवया. रिसंटली तेंच्यान 39 हेचे अमेंडमेंट हाडले, तेच्या पयलीं भुमिपुत्र हाडले. म्हटल्यार आयज गोंयकारांक कितें आसा, गोंयकारांक कांयच ना. तुमी एक अमेंडमेंट हाडीत आसा फक्त भायल्यान लागून हाडटा आनी हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. हे चेंज जातले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा, गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा, गोंयकारांनी उलोवपाची गरज आसा एकामेका कडेन. कारण हे स्प्रेड जावपाक जाय की हो जो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा, हो जुमलेबाज सरकार हो कितें करपाक उठलो आसा, तो कसो गोंयकारांक पिसून 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 काबार करूंक सोदता. आयज गोंयकार रेंटाक रावता, आयज परिस्थिती ना गोंयकार कडेन घरां घेवपाक ना, जागे घेवपाक आनी रेंटाक रावता. कितलेशे गोंयकार रेंटाक रावता, कितलेशे गोंयकारांकडे घरां ना, फॅमिली वाडलेली आसा, घरां ना. मात तांकां कोण दितलो जागे, कोण तांकां हावसिंग फॅसिलिटी दितलो, कोण तांकां प्लॉटिंग दितलो, कोण दिना. आयज कितें जाता, ह्या भायल्यान सोडता, तांकां चोरांक जाय तशी जागा दिता आनी चोरांक जाय तशी लिगल करता. सो हे गोंयकारांनी चिंतूंक जाय आनी आयज गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय की आमकां कित्याक मेळना, आमकां कित्याक मेळना, आमकां कित्याक मेळना हेजो प्रश्न जो आसा हो प्रत्येक जाणान आपणान चिंतपाक जाय, आपणान विचारपाक जाय. आतां जेन्ना ह्या मिनिस्टरान जे मानलेले मिनिस्टर आसा, ह्या मिनिस्टरान प्रेसान काल क्वेश्चन्स केले, ते क्वेश्चन पासून तेंचेर आन्सर करपाक जावना. म्हटल्यार हो फर्स्ट पेज आसा म्हणटा ते फर्स्ट पेज, हांगा फर्स्ट पेज कांय ना, सगळे रेडी आसतले, फुडल्या असेंब्ली सेशनान ते पास करपाक काडटले. पण फर्स्ट पेज आसा म्हटल्यार तुमी पळया आयज चोरपाक कशें सोदता आनी चोर फाल्यां आन्सरूय करूंक सोदना. म्हटल्यार बेश्टे बसल्या प्रेस कॉन्फरन्साक आन्सर करपाचें ना आमी, तुमी जाय ते हे करा, तुमी जाय ते क्वेश्चन करा, ओवर एंड आउट. म्हटल्यार ही सत्ताधारी जो पक्ष आसा बीजेपी सरकार, हो बीजेपी सरकाराक मोस्ती मारलेली आसा, हो सालाजार जाल्लो आसा आनी हेका आयज दिसता की खंय तेची पूर्व दिशा. मात एक याद धरा, हेच्या पयलीं अशीच दादागिरी चलताली आनी आतांय अशीच दादागिरी चलता. तुमी हिटलरशाही जावं सालाजार रूल जो हाडपाक सोदता पळय हो आमी लावपाचो ना, आमी हेचो विरोध करतले आनी हेच्या अगेन्स्ट हो लढो आमचो चालू करतलो. म्हाका सांग पळया, तुका दिसता की कोंकणीचोच लँड सगळे मायग्रंटूच सगळे भायल्यानच घेतला. मॅक्सिमम पळय कशें आसा, मॅक्सिमम भायल्यांचे आसा, म्हणटात लँड भायल्यान हाडिल्ले आसा, मॅक्सिमम सगळे भायले, मॅक्सिमम भायल्यांचे आसा. तुका जाय जाल्यार आवडून दाखयता, तूं यो बायकार वयया आमी आनी पळोवया. मागीर ते कशे सुरयो बिरयो दाखयता पळय तेवूय पळोवया. तुमकां कळटलें, प्रेसार तुमी रिकॉर्डिंग करा, कशे सुरयो दाखयता, कशे मारपाक येता, हे सगळें तुमकां रिकॉर्डिंग करपाक मेळटलें. सगळे आमी भियाना, आमी गेल्ले आसा हेच्या पयलीं. आनी आमकां उसगांव जेन्ना आमी गेल्ले, उसगांव तिस्कार जेन्ना आमी गेल्ले आनी त्या तिस्कार आमी जेन्ना पळयले आमी शॉक जाले. कितले स्लम जाल्ले आसा, कितली इनलिगल घरां बांदलेली आसा, आख्खे टाकीवाडा, गणेश नगर अशी कितलीशी एरिया जाल्ली आसा थंय जी केन्ना नासली. टाकी थंय बांदली, थंय टाकीवाडा जाला आनी तो टाकीवाड्यार जेन्ना आमी गेले थंय आमकां 10 पुलिसांची जिबी धाडली त्या टायमार. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलें तांकां सपोर्ट करपाक हो प्रशासन कितलो रिस्पॉन्सिबल आसा तो आनी कितलो हो सरकार तांकां सपोर्ट करता इनलिगल हांकां बसत्यांक. तुमकां जाय प्रेस भावंक जाय जाल्यार हांव व्हरता तुमकां टुरार व्हरता, तुमकां सगळें दाखयता, कोण खंय आसा, जुवारीनगर दाखयता, मोती दोंगर दाखयता, फुकटनगरी दाखयता, इंदिरानगर दाखयता, सगळें दाखया, शापूर बस्ती दाखयता, सगळें दाखयता. तुमी या, हांव येता, जेवणूय दिता तुमकां, टेन्शन घेवं नाका. तुमी पळया कशें कितें बस्ती जाल्ली आसा आनी कोणाचे आसा त्यो. भाजपातले थोडे मंत्री आहा ते प्रोजेक्ट करतना सांगतना अशें सांगता की वी आर एम्पावरिंग कम्युनिदाद म्हणून सांगता. म्हणजे कम्युनिदादाक रायट दितले, कोणाक लिगल करपाचे न्ही खंयची स्ट्रक्चर्स आहा ते कम्युनिदादाक आमी रायट दितले अशे खुबशे मंत्री आहा ते म्हणटाले. तुमी आरजीपी पार्टी कम्युनिदादाचे कोण ऑथॉरिटी आहा तांकां वचून मेळटले, तांकां खरेंच एम्पावर्ड जाल्ले अशें दिसता काय हो सरकार तांकां बुलडोज करपाक सोदता अशे विचार पळय. हो सरकार जो आसा तो सगळ्यांकूच बुलडोज करपाक सोदता. तो आमचे जे शेतकार आसा तांकां बुलडोज करपाक सोदता, तो आमचे कोण धंदेकार आसा तांकां बुलडोज करपाक सोदता, तो आमचे जे कोण कामाक युवक जे शिकून पास आउट जाल्ले आसा तांकां बुलडोज करपाक सोदता, तो कोमुनिदादीक बुलडोज करपाक सोदता, तो नाका आसलेले जे अमेंडमेंट्स हाडटा 39 डे सारखे आनी तशें करून आख्खे गोंयकारांक बुलडोज करपाक सोदता. आनी जे जागे खरें म्हटल्यार लिगलायज जावपाक जाय आनी जे लोकांक मेळोवपाक जाय ते म्हणटा हे कितें म्हणटा एन्क्रोच लँड. अरे बाबा, जे गोंयकार खरेंच आसा तुमी तशें आसा जाल्यार 70चे जे गोंयकार आसा तांकां तुमी म्हणटा जे जागे मोकासा लँड आसा जावं बाकीचे सगळे जागे आसा ते तुमी लिगलायज करा मरे. ते कित्याक करिनात?
तुम्ही जो जागो आसा तो लिगलायज करपाक सोडून तुम्ही कितें करता एम्पावरिंग कोणाक एम्पावरिंग मायग्रंट्स हे एम्पावरमेंट गोंयकारांक न्हू हे जे कोमुनिदादी एम्पावर करपाक येवंक ना हे सगळे तांकां एम्पावर करतले आनी हे कित्याक लागून जाला कित्याक कितल्योश्यो डेमोलिशन ऑर्डरी येयल्ल्यो आसा आतां तुमी हालींच पळयला आसतले थिवी कोमुनिदादीचे थंय डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा सांकवाळे कोमुनिदादीक कितल्योश्यो डेमोलिशन ऑर्डर डेमोलिशन जाल्यो सो हे तेंच्यानी पयले आनी तांकां सगळे हे जे आसा जी वोट बँक जी आसा ती धांवून तेंच्या पांया कडेन गेली आनी तेंच्या पांया कडेन पांया पडोन मागले तेंचे कडेन की तुमी हे जे आसा कितें तरी करात आनी आमी सगळे डेमोलिश जातले सो हेका लागून एम्पावरमेंट हो कोमुनिदादी हो एम्पावरमेंट तेंचो स्वताचो आसा तांकां खंय ना ती वोट बँक जी आसा इलिगल वोट बँक आसा ती साल्व करपाक How do you see this announcement on the backdrop of Lok Sabha election? पळय एवरी लोकसभा इलेक्शन एवरी इलेक्शन जी आसा ही इलेक्शनां अशीच हाडटात हे आनी इलेक्शना टायमार अशेच पॅकेजीस म्हटल्यार कितें कॅरट दिता कॅरट म्हटल्यार कितें हा कितें कॅरट म्हटल्यार कशें दिता म्हटल्यार त्या टायमारूच दिवप म्हटल्यार तुमी खायात कार करून आनी ओगी रावा हॅपी रावा म्हटल्यार त्या टायमार मतां मारा आनी मागीर कितें मागीर काय ना ह्या हेंका पासून जे फटयता कशें फटयता ह्या ते फावट कितें केलें भुमिपुत्र बील हाडलें काय ना 2022 इलेक्शनाचे पयलू कितें हाडलेलें भुमिपुत्र बील हाडलेलें कायदो हाडलो आनी जेन्ना तो विरोध जाता तो पयलो भुमिपुत्र कायद्याक आनी ते आवाज जालो थंड रावले ते पास बीन केले सगळे जाले मागीर लास्टाक कितें जालें गेले ते असेंब्लीन कितें केलें तेंच्यांनी ते भुमिपुत्र बील जे आसा तो कायदो तेंच्यांनी पास केल्लो ह्या बीजेपी सरकारान पास केल्लो तो कायदो तेंच्यांनी भायर मारलो तो काबार गेलो कायदो ना आता भूमिपुत्र आसा ना सो हो जो सरकार आसा हो सरकार फोटिंग म्हणून सरकार आसा हो फोटयता सगळ्यांक आनी पिशार काडटा इलेक्शना टायमार जी कॅरट आसा ती कॅरट खावयता आनी तुमी खायान सुशागाद रावा म्हणटा आनी मागीर काबार सगळ्या बाबतींत आतां मायनिंगा बाबतींत पळयात तुमी तेच चालू आसा सो प्रत्येक कडेन हो फोटिंग सरकाराचेर विस्वास तरी करपाचोच ना परिवर्तनाच्या नांवान हो आमकां गोंयकारांक भिकेक लावपाक येयल्लो आसा भिकेक